जे देवस्थान असा हे सिद्धाचे देवस्थान आणि हो जो सिद्ध म्हणतात तो अशा आमच्या जाणट्यांनी सांगला की तो पयलीं कर्नाटकाचो पुरुष म्हणजे सिद्ध पुरुष आणि तो हांगासर आमच्या गोंयांत येयलो आणि हांगा आमचे गोळाली ह्या गांवांत तो स्थायीक जालो. तर स्थायीक जाल्यानंतर गांवचो जो गांवकार आसलो तो तेजी नित्य हांगासर पुजा करपाक लागलो घरा कडल्यान. पण बायलेक खबर नासली तो खंय वयता हो. त्या खातीर एक दीस अशें जालें की बायल तेज्या फाटल्यान येयली आणि तो खंय वयता ही पळोवपा खातीर. त्या वक्तार देवाक कळ्ळें की बायल फाटल्यान येता अशें म्हणून. पूण त्या देवाचें आमचें सिद्धाचें अशें आसलें की ताका बायल लागीं नाका आसली म्हणून तेणी ती बायल थंय पावच्या पयलीं तो जो कोण पुजारी आसलो ताका तेणी सांगलें की बाबा रे आज पासून तुजी आनी म्हाजी हांगासर इतलीच भेट हेजे फुडें आपूण वयर दोंगरार आसतालो म्हणजे आतां ज्या जाग्यार तो कळसाच्या रुपान आसा थंय आसतालो अशें म्हणून सांगलें आनी तो गेलो. आनी वयताना तेणें अशें सांगलां की तुमकां 2 फावटी आपले भेटे येवचें पडटलें पुंजेक म्हणजे आमी भगूत जी म्हणटा आतां ते भक्ती खातीर तुमकां वर्साक 2 फावटी येवचें पडटलें आनी ते केन्ना तर मिरगां म्हणजे जून म्हयन्यांत आनी आतां जानेवारी म्हयन्यांत. म्हणटकच त्या प्रमाणे आमच्या जाणट्यान ते चालू दवरलें आणि वयता आसतना ताजो आवडीचो हे म्हणजे कितें की वडे ताका वडे व्हरपाचे गोडाची भाकर व्हरपाची भाकरी हिली जाल्यार ती अख्खी भाकरी व्हरपाची मोडाप ना जें कितें करून व्हरता त्या पूर्ण आकारा सकट ताका तें पावोंक जाय अशें ते आमी ही परंपरा आमची आतां 400 वर्सां पर्यंत सादारण अशें अंदाजे चालू आसा. आणि ती अशी आमची हें आसा जागृत देवस्थान की तूं जर उलो मारलो जाल्यार तो त्या पावोंकच जाय. हांव लक्ष्मण गावडे हांव वाळपयच्यान कोथोडे बिंबलसून येयल्लो आसा. हांव म्हाजी जे लग्नाचें जमना ना म्हणून हांव खूब वर्सांसून हें केल्लें आसा पूण हांगा येयल्या नंतर म्हाका म्हाजें लग्न घडलें म्हणजे बाय म्हाका जालें वर्सां भितर आनी हांव खूब हितून देवाच्या कृपेन म्हाका सगळ्यांचो एक बरें आशिर्वाद मेळ्ळो आनी देवाच्या कृपेन सगळें हांव वेवस्थीत चलता आनी हेच्या फुडें अशें वेवस्थीत चलूं दी म्हणून हांव देवा कडेन प्रार्थना करता.